तुमकां खबर आसलें न्हू हांव बीजेपी सरकारान 2012 ते 17 मेरेन हांव बीजेपी सरकारान आसलो बाब मनोहर पर्रीकाराच्या आनी बाब पार्सेकाराच्या. मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान हो तुलियो बाब जो आहा पळय जो हो पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डार आसलो प्लस 2012 ते 14 GSIDCचेरूय मेंबर म्हणून आसलो हो बीजेपी सरकारान. हांव बीजेपीन आसलो हें मानता पूण आतां ना, हांव भायर सरला, सरळ भायर सरला. पूण काँग्रेसीन आसतना हे बीजेपी सरकारांतले GSIDCचे बोर्डार पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डार हे कशें कितें हेंची कितें आहा जाणां थोड्यांचे थोडे पळय हे आहात थोडे कडेन सो कॉल्ड कॅन्डिडेट बाबडे केन्ना आमदार जातले ना जातले हे म्हाका खबर ना. इट इज सो कॉल्ड कॅन्डिडेट आनी फुडें कोणाय कितेंय स्वप्नां पडोंक शकता. हेंकां कितें जाय थंय जर युती जाय जाल्यार आमचो जयेश मांद्रेकार आहा, आमचो ऑलरेडी आमदार आहा आनी तो आमचो सीट आमी सोडूंक शकना. अशें खूब कडेन आहा, खूब जाण जे उलयतात न्हू हेंकां युती जाल्ली नाका हे काँग्रेस पक्षान आहा म्हणटात पूण ते स्वताच्या स्वार्थाक लागून बीजेपीक घरा धाडपाचो खंयचो हेतूच ना. जे सो कॉल्ड कॅन्डिडेट पॉलिटिशियन म्हणटा पळय हेंच्यांनी खंयसरूय थोडे कडेन गेले जाल्यार कॉम्प्रमायझींग तेंच्या भितर जे भावना आसपाक जाय ही ना. हेंचें कितें जालां म्हाका तिकेट मेळची पूण आतां जयेश साळगांवकार थंय आसतना कशी मेळटली किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर सो कॉल्ड दुसऱ्या मतदारसंघान सुद्दां कोणें आसत आनी अशें जर उलयता आसत हो हेजो उलोवपाचो इंट्रस्ट कळ्ळो न्हू. कित्याक थंय युती जर जायना काँग्रेसीक मेळची युती तुटची ह्या गजालींक लागून ते उलयता. आमी एकदम सिरियस आहा गोंयच्या जनतेचो हांव परतून एकदां सांगता आमी हें सांगीत येयल्ले आहा आमी युती आमकां जाय आनी कोणाक जाय म्हणून कळना. गोंयचे जनतेचो सेंटिमेंट आहा की सगळे विरोधक जे आहा गोंयचे एक्टिविस्ट गोंयचे NGO आसतले बाकीचे आसतले सगळ्यांनी ठरयल्लें आहा की येणाऱ्या काळान 22 बीजेपीक घरा बसोवपाक जाय. तेका लागून सगळे एक येवपाक जाय. कोण कोणाचे एजंट आनी कितें आहा न्हू हे सगळ्यांक कितें तरी खबर आहा. हांव तेजेर आनीक चड कांय उलयना.